भोव मोगाळ भक्तिकानो बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन संभ्रमच्या 5व्या दिसाच्या नोवेनाक तुमकां मोगाचो स्वागत. कश्ट म्हणटना आमकां बेजाराय, निरासपण, दुबाव हे सगळे मतीक इजा दितात. केदारां ह्या कश्टांतावन फळाफळ घेवची म्हूण आमी पेचाडता. आमच्या जिविताचे व्हड कश्ट म्हणल्यार मोतीची आनी कुडीची पिडा. पिडे वेळार देवाची नाआजरी आमकां भोगता. पूण भावार्थाचे नदरेन पळयले तर हे कश्टच आमचो खरो शेवट जोडूंक आमकां मेटा कशी उपकारतात. ल्हानफूल सान तेरेजाची चिनी तरावळ कश्टांनी गुंतलेली. ल्हानप्रायेर आवयचें मरण, आपल्या मोगाच्या भयण्यातावन वेगळासर, बापयची मानसीक पिडा, कोवेंतांत हेरांतावन मेळिल्लो तिरस्कार, केवादीची पिडा आनी आत्मीक जिवितांत चुकीदाड हे कसलेच कश्ट तिका देवातावन मेकळे करूंक सकले नात. तिणें तिचे कश्ट नश्ट जावंक सोडिनासतना पत्क्यांच्या सलवासवां पासत समर्पिले. तिची मेलपंक्त घेवन आज आमी कश्ट जायना ये नश्ट म्हणलो विशय नियाळ्या आनी पिडेस्तांचे जतनेक आपले जिवीत समर्पिल्ल्या सर्व भलायकी शेतांतल्या वावराड्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तशेंच ह्या मिसाचे तेसांव दिल्ल्या पासतय मागया. आतां आमी सर्व उबी रावया. प्रवेश गीत गावचे मुखांतर मिसाची सुरवात करया. तुझ्या या मंदिरा सोमल्या भेटोच्या पलिता स्तुती तुझी गायतावा मी तुझे नगा भक्ती नुर्बे माना मुखार बापूय तू आमचो प्रार्थना आधार तुझो विज्ञान वारानी रक्षो लागोय सांगा तुझो सुया तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोच्या पलिता स्तुती तुझी गायतावा तुझे नादा बुद्धी मुर्बे माना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यान आज आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. नव्यानाचो 500 दीस जेजू बाळकाच्या दाबाजीक परबेक आमी तयार जाता आसतना जेजू बाळोक तशेंच जेजूचे ल्हान फूल सान तेरेज आमकां दिता एक संदेश. कश्ट जायना ये नश्ट हो विशय आयकत आसतना आमकां स्पश्ट जाता कश्ट म्हळ्यार एक दिर्वें, कश्ट म्हळ्यार एक संपत्ती, कश्ट म्हळ्यार एक भोव मोलादीक वस्त. पूण आमच्या वैयक्तीक संवसारी अनुभोगांत कश्ट म्हळ्यार एका तराचे बंदपास, एका तराचें निरासपण, देदेसपरपण, एका तराचो नश्ट आनी एका तराचो शिराप. पूण सान तेरेजाक देवान उगडापें गेल्लें तें वर्तें दैवीक सत. कश्टां मुखांत्र आमी सर्ग बेगीनच आपणावेत. कश्टां मुखांत्र सर्गार वरती दिर्वी पुंजावेत. कश्टां मारिफात आमचें जिवीत कश्टां दग्दा मदें अर्थाभरीत करून घेवयेत. देवाक महिमा दिवयेत, देवाच्या एकवटान जियेत, देवाक मोगाची आमी जावयेत.
आनी आज हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना वैद्यकीय क्षेत्रांत सेवा दितल्या समेस्तांचो उडास करून तांचे खातीर आमी मागता कित्याक आमकां पिडाशिडा येतना आमी धांवता त्या दाक्तरा लागीं ते दाक्तेर ते नर्स आस्पत्रेंत असले सगळी सिब्बंदी व्हडा सोंसणिकायेन व्हडा जतनेंत आमकां चिकित्सा दितात आमच्या गरजांनी ती पावतात ताचो त्याग सॅक्रिफीस नियाळ करून तांचोय आमी जुबलेव करचो तांच्या खातीर आमी मागता आसतना आमच्या घरांतच आमची आवय आमच्या भयणी आमची मोगाची मनशां थोड्या फावटी त्या वैजां बरी दाक्तरां बरी नर्सां बरी आमची जतन घेतात हेरां पासत जायतीं जाण कस आसतात आनी विशेश जावन आमचे कार्मेलीत पाद्र्या बी ह्या पुण्या क्षेत्रार आमच्या खातीर सदांच तयार आसात ते आमचे आध्यात्मीक वैज जावन आसात आमकां कावन्सिलींग करूंकू आमची खूब सारां आयकूंकू आमच्या खातीर मागोवंकू आनी हांगासर नव्यान भेटोवंकू ते सदांच तयार आसात मातनी मिसांवाच्या गांवांत कश्टांच्या जाग्यार आत्म्याच्या साल्वांसा खातीर मागतात तांचे पासती हे मिसाचें बलिदान आमी भोव भक्तीपणी भेटोवया कोणा सगळ्यांक कश्ट आसात आमकां सगळ्यांक कश्ट आसात सांत तेरेसा बरी आमचे कश्ट महिमेचे करून घेवंक देवाची आशिर्वादां जोडून घेवंक एक अपुर्बायेची सोंपी वाट करून घेवंक आम्हा समेस्त तांचेर देव आशिर्वाद घालून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी भक्तीपणी मागया एक घडीभर आमच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालया आमचे कश्ट आमी तिरस्कार केल्ल्या पासत आमच्या कश्ट दगदवणे वेळार आमी निराश जाल्ल्या पासत देदेस्पर जाल्ल्या पासत देवाकच पुरपुरल्या पासत देवाचेर बरवसो सांडलेल्या पासत आनी देवातावन पयस सरलेल्या पासत आमी बोगसाणें मागया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून देवस्थान प्रारंभये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन प्रार्थोया सर बळिश्ट देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुतान आमचे कश्ट आपणाचेर घेवन कश्टाचो महत्व आमकां उगडापून दाखयलो पिडेन कश्ट जाल्या आमच्या भावा भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक दुखींत आनी पिडेंत आपूण सुभागी म्हूण वळखून जेजू बराबर संवसाराच्या सोडवणे खातीर सोंसणेकायेन आनी मोगान आपले कश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी पिडेस्त तांच्या सेवेक समर्पीत जाल्ल्या वैजांक नर्सांक आनी वैद्यकीय सिब्बंदीक तुज्या आशिर्वादांनी बरी भलायकी आनी तांच्या वावुंटींत तांकां प्रतिफळ फावो कर तशेंच सगळ्यांच्या बाचावे खातीर पवित्र सभेन कस सोसूंक आमकां कृपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सभें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन सांब पावलून रोमागरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप आमच्या कश्टां अणवरांती आमी संतोश पावता कित्याक
कश्ट अणवरां सोंसणीकायक वाट करतात. सोंसणीकाय आमची तिरसन पारकूंक पावता आनी तिरसन आमच्या भरोशाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो बरवसो आमकां निराशे करिना, कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ ओतला. कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नातल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतस खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासून मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारी सरलो, पूण नितीवंत मनशा पासून ससाऱ्यान मरोंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. देवाचें उतारें. देवाचे उपकार. सर्वेश्वर मोसो गवळी कांयच म्हाका उमेना. सर्वेश्वर मोसो गवळी कांयच म्हाका उमेना. सर्वेश्वर मोसो गवळी कांयच म्हाका उमेना. पासवो सरू मेळटा थंय तो म्हाका विशीव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेश्वर मोसो गवळी कांयच म्हाका उमेना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयारांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचोना. कित्याक तूं म्हजी सवय आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेश्वर मोसो गवळी कांयच म्हाका उमेना. सर्वेश्वर मोसो गवळी कांयच म्हाका उमेना. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्ही कळवळची नाही, देवाचेर विश्वास दवरा. मुजेरी विश्वास दवरा. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू म्हणालो, तुम्ही कळवळचे नाही,
देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेच सांगतो, हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतास. हांव आसतलो थंय, तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलो. हांव येता थंय वेची वाट तुमी जाणात. देवाचे उतर हे. कीर्तन 119 वोळ 70 आनी 1. Psalm 119 verse 71. मुझे कश्ट म्हज्या बोऱ्याक आयले. सर्वेस्परा, तांचे वरवीं हांव तुजे कायदे शिकोवंक पावलो. म्हजे कश्ट म्हज्या बोऱ्याक आयले. तांचे वरवीं सर्वेस्परा, हांव तुजे कायदे शिकोवंक पावलो. बाळोक जेजू थंय, जेजूच्या ल्हान फुलां सांत तेरेजा थंय भोव मोगाचें न्हू. आज नव्यानाचो 500 दीस आनी आज आमच्या नियाळाचो विशय जावन आसा कश्ट जायनाये नश्ट. तुमी एक फावटी म्हणा. हांवें येदोळ पर्यंत एक 485 फावटी हांवें सांगलें जावेत. हांगा तावन म्हाका तो विशय आयलो. हांव परतून सांगूंक लागलो, ध्यान करूंक लागलो, कश्ट जायनाये नश्ट हाचो अर्थ कितें जावयेत गे म्हणून. हांवें केदाळा चिंचे म्हज्या बल्सांत पयशे आसल्यार ते नश्ट जावन नजो परतून पळोवचे बल्सांत हात घालून पयशे आसात गी ना गी म्हणून, पर्स आसा गी ना म्हणून. म्हज्या भयणीन म्हाका हे भांगाराची चेन दिल्ली. हांवें उपरांत ती पाटीन दिली. कित्याक म्हळ्यार केदाळे म्हाका भिरांत खंय भायर पडली जाल्यार हांवें घालचेच उणें नाका, ती नश्ट जायना हे पाटीन दिली. वज्र आसल्यार हांगा चड भिरांत. वज्रां जावन नजो नश्ट. जागो आसल्यार तो जावन नजो नश्ट. जर तर मोगाची मनशां आसात तांकां आमी होगडावन नजो, तांचो जावन नजो नश्ट. पूण जेजू बाळोक आनी सांत तेरेज आमकां म्हणटा कश्ट जायना हे नश्ट. अरे आमी कश्ट आयिल्ल्या वेळार पयलीं आमी तांकां कितें करूंक पळोवचें? सुकारी मारूंक पळोवचें. ह्या कश्टच नश्ट जावच्या बरी पळोवचें. कश्ट पयस करूंक पळोवचें. पूण आज आमकां देव उलो दिता, तुजे कश्ट नश्ट जायनाशें पळय. तुमकां कश्ट आसात गी? ना तरी थोड्यांक कश्टच ना आसात गी? तर नश्ट जायनाशें पळया. मोगाचें न्हू. एक तरणाटी स्त्री, तिच्या जिवितांत जायते कश्ट आसले. घरांत बापूय पियेतालो, दुबळी गाय आसली, समाशी आसली. देखून सैरीक येता आसतना पाटी मुखार पळयनासतना तरणाटो चलो बरो म्हणून ती काजर जाली. काजर जाल्या उपरांत तिचे कश्ट प्रारंभ जाले. काजरा उपरांत कळ्ळें पतीक सोरो पिवची संवय आसा, वायट संवय आसा, खंयचेय संगती समा सांगना. कश्टांनी तें जियेलें. भुरगीं नातलीं. 4-5 वर्सां उपरांत तो मरण पावलो. जायतो पिडेस्त आसलो. मेल्या उपरांत कळ्ळें ताका HIV एड्स आसला पिडा म्हणून, ती गूण जायनातली पिडा. आनी उपरांत डाक्टरान तिका म्हळें आतां 12 वर्सां पयलें, 25 वर्सां पयलें त्या दाळा एड्स पिडेक तितली बरी वखदां येनातली. डाक्टरान म्हळें तुजो पती HIV एड्स जावन मरण पावला, तुंय आनी चड तेंप वांचा नाय. चड म्हळ्यार 6 म्हयने तावन 1 वर्स. आनीकी चड भियेलें. डाक्टरान म्हळें परीक्षे करून पळय तुका HIV एड्स आसा जाल्यार कितल्या मापान तें आसा म्हणून. तें पळोवंक कितें तयार नातलें. तें रडलें, निरासतलें, देदेस्पर जालें. ताणें सांगूंक सुरू केलें, देवा तूं आसाय गी, तूं आसाय जाल्यार म्हाका असले कश्ट कित्याक दिताय? ल्हानपणांत तावन कश्ट, काजारी जिवितांत ही कश्ट. म्हजो घोवूय अविस्वासी जालो म्हाका. म्हज्या घोवांनी म्हाका पिडा सयत सांगूंक ना. आतां ही पिडा दिवन तो मेला आनी हांवें वांचून कितें फायदो? असल्या वेळार ही भयण रेतीरेक आयली आनी रेतीरे वेळार तिका देवाचें उतर मेळ्ळें. जेरमाया प्रवाच्या बुकांत 30 वस्त्रांत 17व्या बडीर जेरमाया चॅप्टर 30 वर्स 17. हांव तुका परत्यान बरी भलायकी दितलो, तुजे घाय हांव गूण करतलो,
पूण हांवें चिंतलें देवान म्हाका कशें परतून बरें करचें ह्या पिडेक वखदच ना मूं. दाक्तर म्हणटा हांव 6 म्हयन्या भितर वर्सा भितर मरता. सर्वेस पर देवान म्हळें हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. आयजाया 45:2-3 40 आनी 5 वसरांत 2री 3री बोट. पर्वत समतळ करतलो, लोंकडाचे आड आंबे म्हण घालतलो, काशाचे वणदी हांव फूड करतलो. तुका हांव गुपित संपत्ती दितलो, लिपोवन दवरलेली दिरवी हांव दितलो. तुज्या जिविताची दिशाच द डिरेक्शन ऑफ युअर लायफ विल बी ट्रान्सफॉर्मड. तुज्या जिविताची दिशाच हांव बदलितलो. देवाचें उतर तिका बुजवण दिवंक लागलें. धैर्य आपलें समया थंय तिका बुजवण मेळटना धैर्यान ते मुखार वयता आसतना तेच्या जिवितांत देवान ताका एक बरो एक तरणाटो फोव केलो. तो तरणाटो ह्याची काणी आयकल्या उपरांत HIV/AIDS आसूंक आसा साध्य आसा म्हूण आयकल्या उपरांत तेच्या लागीं काजर जावंक तो तयार जालो. त्या वेळार परतून येवन तिणें रेतेर कर देवा कडेन सलाह विचारता आसतना पळय देवाने म्हळें तूं मुखार वच पूण परिक्षा कर तुका HIV/AIDS आसा गे म्हणून. आनी ती लगभग 2 वर्सां उपरांत कवसरल्या उपरांत 2 वर्सां उपरांत परिक्षा करून पळयता आसतना HIV/AIDS पिडाना. पूण डाक्टरान म्हळें आसूंक पुरो थोडे पटेन ती दिसाना. परतून 1 वर्स 3 म्हयन्या केवटी 4 म्हयन्या केवटी परिक्षा केल्या आनी 4-5 फावटी परिक्षा केल्या उपरांत ती पिडानाच ना म्हणून जालें. उपरांत ती काजर जाली. त्या तरणाट्या सांगता उपरांत ताका 2 जाणां भुरगीं जालीं. मात न्ही देवान तांकां बरें काम फोव केलें. गोवाकी बैलेकी परगांव वचोंक फोव केलें. 2 जाणां भुरगीं जालीं. आतां 2गांय भुरग्यांचो कुमगार सयत जालो. आतां ती म्हणटात म्हजे कश्ट म्हज्या बऱ्याक आयले. हाचे वरवीं देवाचे कायदे मात न्ही देवाची महिमा देवाची अद्भुतां देवाची विस्नार आश्चर्यां आमच्या जिवितांत आमकां अनुभव करूंक मेळ्ळी. म्हाका सगळ्यांक त्या परी जायना. तर जाणां कश्टांत निरासपण येता देजस्परपण येता. जिवीतच नाका म्हूण बघता. हांव बेंगलोर गेल्ल्या वेळार एका कुटुंबाक हांव बुजोवंक गेल्लो कित्याक तांचें एकलेंच धूव मरण पावलें. मात न्ही तें जीव घात करून मेलें. ग्रेस्त कुटुंब घोबायलांनी जायतें जोडलां. जायतें आस्तपतीक आसा. दोगांयकी बिजनेस आसा. पूण धूव 18 वर्सांचें जीव घात करून मरता. ताच्या घराक म्हाका आपण व्हेल्ल्या वेळार त्या भुरग्याचें कूड सयत दाखयलें. त्या कुडा भितर हांव गेल्ल्या वेळार सगळ्यांनींतल्यान हांवें फोटे पळयले त्या चेडवा भुरग्याचे. सगळे फोटे ताणें काडल्यात. पूण म्हाका एक विशेश संगत म्हाका दिसली. त्या चेडवान आपणाचेच फोटे काडल्यात विविध तरान. बाल्कनी तावन स्विमींग पुला लागीं दर्या तडीर गुड्यार रोका झाडां मदें मनजाती सांगता मनशां सांगता काडून आवय बापाय सांगता काडलेलो फोटो दवरना. बापाय सांगता काडलो फोटो दवरना. इश्टा इश्टिनी सांगता काडलेलो फोटो दवरना. केवळ आपणाचेच फोटे. आनी उपरांत ताणें मरता आसतना बरोवन दवरलें सयत आवय बापायने म्हाका सांगलें. ताणें बरोवन दवरलां म्हज्या जिवितांत म्हाका मोगूच मेळोना. ल्हानपणांत म्हजी आवय बापूय ग्रेस्त म्हाका जाय जाल्ली संवसारी वस्तू दिल्यात म्हाका मोग म्हणलो दिवना तांणी. केदाळय ती पियेतली सोरो पियेतली आनी पार्टी करतली ताच्या इश्टांक मतरांक आपयतली. पूण म्हज्या विशयान तांकां पडोवन वचोंक ना. आनी हांव कॉलेजीक गेल्या उपरांत म्हज्या इश्टिनीन म्हाका प्रशंसा दिसे म्हाका वैद दिसे म्हूण हांव आशिल्ली. पूण म्हजे फोटे काडून हांवें इंस्टाग्रामार फेसबुकार थंय हांगासर गेल्यार म्हज्या इश्टा इश्टिनीक चड लायक्स मेळटले. म्हाका उणे लायक्स मेळ्ळे. देखून हांव म्हजें जीव हांव अखेर करता. केवळ लायक्स उणे मेळ्ळेल्या खातीर हें भुरगें निराश जालें देदेस्पर जालें आनी ताणें जीव घात केलो. थोडे फावटी मोगाच्या ल्हानशा पिडेक ल्हानशा कश्टांक ल्हानशा संकश्टांक आमी भियेता आनी निराश जाता. सांत तेरेस ताच्या जिवितांत मोगाचें न्हू कितले कश्ट आयले कितले दगदणी आयली कितले समस्या आयले सगळां तिणें फूड केलें 3 संगती खातीर म्हूण आमी वाचता. पयलें जावन आसा देवाच्या मोगा खातीर तिणें सोंसलें. दुसरें ह्या कश्टांद्वारे हांव सोम्या थंय एक जाता म्हणलो तिचो मनोभाव जावन आसलो. तिसरें जायते आत्मे बचाव करच्या खातीर तिणें तें सगळें सोंसलें. आज जर तर मोगाच्यान आमचे कश्ट आमी नियाळ करता आसतना जर तर आमी ह्या 3 कारणां खातीर संतोशान सोंसता. आमी देवाचो मोग अनुभव करतले हांव देवा थंय एकवट अनुभव करतले हांव आनी जायते आत्मे बचाव करूंक न्हयच संवसारांतले हेरांचे आत्मे आमच्याच कुटुंबाचे आत्मे आमच्या भुरग्यांच्या मुखल्या संततीचे आत्मे बचाव करूंक ते उपकारा पडटले. देखून आज आमी विशेश तरान सांत तेरेसाचे कश्ट आमी नियाळ करया. तिका कुडीचे कश्ट आसले हे सगळे तुमकां कळीत आसात. पूण आज आमी परतून नियाळ करया. तिका कुडीचे कश्ट आसले. ल्हान प्रायर तावनूच तिका शेडीची पिडा आसली खुंकली आसली
पोटांत विशेष फडकाणी आसली ती तिणें सोंसली आनी व्हड जाता आसतना तिका ट्युबरकुलोसीस म्हळ्यार TB जाली. त्या काळार फ्रांसांत सगळ्यांतल्यान TBची पिडा आसली. तिका लंग्साची TB पिडा मात न्ही, तिका आनकिटीन ती TB जाली. देखून पोटांत ती घाय जावन रुवां जावन रगत वळटलें. देखून अस्कत जाली. लंग्सांत पप्सांत ट्युबरकुलोसीस जाल्ल्यान ती खोंकली काडटा आसतना रगत येतालें. ती मोगाच्या मनशांच्या मरणांतय आनी मोगाच्या मनशांनी पयस गेल्ल्यातय ती कश्टाली. ती तिच्या आवय बापायच्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी एकली. तिच्या भाव भयणी मदें 4 जाणां ल्हान प्रायरच मरण पावली. दोगां भोव ल्हान आसतना आनी दोगां इल्ली वाडोवन येता आसतना. केवल 5 जाणां वाचलीं तुमी जाणात. ताचे पैकी मालगाडें पावलीन आनी निमाणें तेरेस. 4 वर्सांच्या प्रायर ताची आवय मरण पावली. आवय मरण पावता आसतना ताका आवयचो मोग दिवंक कोणी नातल्या वेळा पावली नानच मालगाड्या भयणीन आवयचो मोग तिका दिल्लो. पूण थोड्याच वर्सांनी पावलीन घरसोण कोवेंताक गेलें. आवयचोय मोग ना, आतां भयणीचोय मोग ताका नात. एक भयण आसली ताच्या मोगाचें मेरी म्हणटात. मोगाचें ताका बरें समजतालें. तें ताका लगभग 6 वर्सांच्या प्रायर तेंय मरण पावलें. 23 वर्सांच्या प्रायर ह्या 20 वर्सां जाल्या उपरांत तसो बापूय मरण पावलो मोगाचो. ते म्हणटा म्हजो बापूय म्हज्या जिवितांत एक राय जावन आसलो, रायांचो राय, तोय मरण पावलो. अशें ताच्या जिवितांत जायतीं जाणां ताका सोडून गेलीं. तरी ह्या सर्वांती ती पळयता शांतीपणाची वाट, भाग्यवान जावची वाट, देवाक महिमा दिवची वाट देखून तिचे कश्ट व्हडा मोगान आनी संतोशान तिणें सोंसले. तिसरे कश्ट तिणें सोंसले जावन आसा. तिच्या जिवितांत थोडे फावटी दुबाव आयले तिका. आमकांय दुबाव येता, तुमकां येतात की दुबाव? देव म्हजो मोग करता की ना कोण ना, हांव खंय पातक करता कोण ना. ल्हान ल्हान पातकां. आजच एकली म्हणटली हांव कुंभार घेतना एक कुंभाराचो ल्हान कुडको सकला पडलो कोण ना, हांवें पांयार दाळ घालो कोण ना. असली हे स्क्रुपुलॉसिटी म्हणटात. स्क्रुपुलॉसिटी ह्या तेरेसाकी आयली. हांव खंय देवाक दुखयता कोण ना, ल्हान ल्हान पातकांनी देवाक दुखयता कोण ना, सर्ग होगडायता कोण ना म्हणून. असल्या वेळार देवाचें उतर तिका बळ दिता. रोमाकारां बरलें पत्र 8 वर्सर पयली वळ. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसल्यांक सगळ पातकांचे बक्षणे आसा. सगळ अपराध आमचे बक्स जातात. देखून सांत तेरेस जेजूचें ल्हान फूल म्हणटा, आय एम ए चायल्ड ऑफ द चर्च अँड आय वील अबॅन्डन माय सेल्फ एन्टायरली टू हर. हांव पवित्र सभेचें भुरगें, हांव म्हाका संपूर्ण तरान पवित्र सभेक समर्पण दिता. पळया कस्तची एक वाट ती दाखयता. चवथे कस्त तिच्या जिवितांत जावन आसले. तिचेच अस्कत काय तिका भोगतली. कित्याक तिच्या जिवितांत तिका मोगाची गरज आसली, गमानाची गरज आसली, कोणे तरी पाठिंबो दिवची गरज आसली, प्रशंसा दिवची गरज आसली. कित्याक ल्हानपणार आवयक तिणें होगडायला. असलो मोग हेरांत हांव ती आशेत आसतना तिची एक भयणच तिका तिरस्कार करता. कितले प्रयत्न केल्या एक तिची भयण तिचो मोगच करना. तुमकां थोडे फावटी आसता न्ही, कुटुंबांत एकलो ना जाल्यार आनी एकलो. कितले प्रयत्न केल्यार, कितले बक्षिल्यार, कितलो तांचो मोग केल्यार ती आमचो मोग करिनात. सांत तेरेसान हेय अनुभव केले. सांत पावल म्हणटा, हांव अस्कत देतना हांव निजाकी सत्यवंत. कोरिंथकारां बरलें दुसरें पत्र 12 वर्सर 10 वळ. 2 Corinthians chapter 12 verse 10. आमी थोडे फावटी भोव अस्कत जाता. आमच्या वरवीं कांय करूंक जायना म्हूण आमकां भक्त आसतना आमी देवाच्या हातांत समर्पण दिल्यार देवूच आमकां कृपा दिता. अशें सांत तेरेसाक जे कश्ट सोंग देवानच कृपा दिली. आनी 5वे कश्ट सांत तेरेसान भोगले जावन आसा एकसुरपणाचे आनी निरासपणाचे. आमकां कशे एकसुरपणाचे आनी निरासपणाचे कश्ट आसात ताकाय आसले. ते सगळें सोण तें कोवेंतां वता आनी थंयसर कोवेंतां जेत आसतना तांणी चिंतलें कोवेंताची शिश्टां सगळीं तसो मोग करतलीं, तिका सांगात दितली म्हण. पूण थंयसर शिश्टांत तावनी ताका तेणें आशिल्लो मोग, गमन आनी तें पाठिंबो आनी ते प्रशंसा तिका मेळनातल्या वेळार विशेश कश्ट जाली. आनी ती TB ट्युबरकुलोसीस विशेश जाता आसतना हर एक वटेन खोंकता आसतना रगत येता आसतना कोणाय की सांगू की जावना. पूण तिणें एक्सपिरियन्स सगळें तिणें सोंसलें. पूण तिका सोसूंक साध्य जालें कित्याक तिची आवय सरल्या उपरांत मरियमायेक तिणें आपणाची आवय करून घेतलें. केदाळे दोळे धांपून ती ध्यान करता आसतना मरियमायेच्या उस्क्यार तें खेळटलें. जेजू बाळक मरियमायेच्या उस्क्यार आसलो देखून जेजू बाळका सांगता तें झगडटलें. जेजू बाळकाक तें आपणाच्या गोपान घेतलें आनी जेजू बाळका सांगता तें खेळटलें. हांगासर जेजू बाळकाच्या
पुण्या क्षेत्राक आयिल्ल्यांक मोगाचेनो आमकां ध्यान करूंक सांत तेरेसेक अपुर्बेची वाट दाखयता. जेजू बाळका सांग आतां खेळचें, जेजू बाळकाक आरावन धरचें, जेजू पोटलून धरचें, अशें ताच्या कश्टांत ताका देवाचो मोग अनुभव करूंक, देवातय एक जावंक आनी सगळ्यांच्या आत्म्याच्या साल्वासा खातीर संतोशान कस सोसूंक साध्य जालें. अशें मोगाचेनो आमच्या कश्टांक एक नवो अर्थ जेजू बाळोक आमकां फाव करता आनी सांत तेरेज फाव करता. कोलोसेकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत 20 आनी 4 वस्वरांत सांत पावल आमकां म्हणटा, तुमचे पासत कस सोसूंक म्हाका आतांय संतोश भोगता. सांत पावल म्हणटा कस सोसूंक म्हाका संतोश भोगता, कित्याक कश्टांत आमकां एक नवो अर्थ मेळटा. दुसरें जावन आसा कश्टांतय आमचो आत्मो नितळ जाता. मालाकीचो बूक आमी काडल्या 3 वसर 3 वळ, मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 3. रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन सर्वेस्पर देव आमच्या कश्टांद्वारे आमकां नितळ करता. देखून कितल्या मोगान आमचे कश्ट आमी आराम दवरूंक जाय, ते कश्ट नश्ट जायना अशें आमी ते सांबाळूंक जाय. तिसरें, आमचे कश्ट हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर जाता. ह्या मिसाच्या सुरवेरी हांवें सांगलें, आमचे कार्मेलीत पाद्र्याक हांगासर इतले सेवा दिता जर आमकां हांगासर कितले अपुर्बेचे संदेश, दैवीक संदेश आमकां हांगासर आयकूंक मेळटात. हांगासर जेजू बाळकाचें नव्यान करूंक मेळटा. सांत तेरेज जेजूच्या ल्हान फुलाचे ते आध्यात्मीक जिविता विशयान नियाळ करून तिच्या तावन आमकां शिकोवंक साध्य जाता. मातनी कार्मेलीत पाद्र्याक मातनी, दुसरे जावं दी रिलिजियस पाद्र्याक आमची एसवीडी जावं दी, जेसवीड जावं दी, कश्टांच्या जाग्यार भोव दुर्बळ्या जाग्यार वचून वर्त त्याग सॅक्रिफीस करून दुबळ्यां खातीर आमी वावरता आसतना आमी कस आसता. आज आमी नर्सांचो, डाक्टरांचो, वैद्यकीय सेवा दितल्यांचो उडास करतना वय आध्यात्मीक वैजी जावन आसात रिलिजियस, ते कितले कश्टांचो वावर करतात हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर, हेरांच्या आत्म्याच्या सल्वासा खातीर. आनी तुमी व्हडा मोगान तुमच्या कटमांत कस सुसल्या वेळार तुमची भुरगीं तुमचे तावन शिकतात. भुरग्यांच्या भुरग्यांक ते हजार पिळगे पर्यंत देवाचे आशिर्वाद कुरपा वाळटा. चवथें जावन आसा आमी देवा थंय मोगाचो एकवट जडटा. किर्तन 30 आनी 4 18 वळ म्हणटा, धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लगीनच आसा, तो खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. आमी कस आसतना मोगाचें देव आमचे तावन पयसो आसना, तो आमच्या सांगात आसता, आमकां पटलून धरता, आमच्या सांगात तो आसा. कित्याक जेजून त्या खुर्सार कस वचून मोगाचें आमचे कश्ट बरे करून तो समजता. 5वें जावन आसा आमी कश्ट असल्या वरवीं सुवार्थेक आमी एक साक्ष जाता. आमकां सगळ्यांक आशा आसा सुवार्थेक साक्ष दिवचें म्हणून न्ही. आमकां सगळ्यांक आशा आसा आमी एक सांतीन जायचे, शांत जायचे म्हणून. कशें शांत जावयेत आमचे कश्ट आमी सोंसल्या वरवीं. चालोरेस कस सोंसता देखून वर्तो सांत जाता. सांत तेरेज ल्हान फूल कस सोंसता. आविलाचे सांत तेरेज कस सोंसता. मुडी पुसो जुजे वाज सांत जुजे वाज कस सोंसता. त्या वरवीं मोगाचें ते भाग्यवान जातात. कितले आमी कस सोंसल्यात तितलें सरकार आमकां दिरवें आसा. आमी केदाळा नियाळ करचें. आमच्या भारत देशांत मोगाचें आमी भोंवता आसतना आमच्या लागीं रुपये आसल्यार ते आमचे आस्त बदीक वय मू. पूण हांगा मात जाता. आतां दुबय गेल्यार ते आमचे इंडियाचे पयशे जायनात. थंयसर खंयचे पयशे जायचे? दिराम जायचे न्ही गे. थंयसर तुमी युरोपाक गेल्यार आमचे पयशे जायनात. इंग्लंडाक गेल्यार थंयसर पावंड्स जायचे. जर्मनी आनी दुसऱ्या देशांक गेल्यार युरो जायचे न्ही गे. अमेरिका गेल्यार डॉलर जायचे. तर मोगाचें सरकार येतना आमच्या संवसाराचे खंयचेय पयशे जायनात. डॉलरय जायना, पावंड्सय जायनात. तुमचे भांगारय जायना, रुपयय जायना, वज्रांय जायनात. तुमचे डेबीट कार्ड, क्रेडीट कार्ड, UPI पेमेंट खंयचेय चलना. थंयसर कितें चलता? कितले कश्ट तुका आसले ते कश्ट देवाच्या मोगान तुवें सोंसले. देखून कश्ट सर्गींच्या राज्यांत आस्त आनी बदीक जावन आसा मोगाचें. देखून सवो विशय जावन आसा सफरिंग्स आर ट्रान्सफॉर्मेटीव. आमचे कश्ट मोगाचें आमकां संपूर्ण तरान बदलितात. एका लिफ्टा भशेन एक लिफ्ट आसा ती आमकां सकयल्या माळयेक येता, पयल्या माळयेक, दुसऱ्या माळयेक, 25व्या माळयेक, थंयसर 100 माळये आसल्यार वयर चडयता. तशें सर्गाक मोगाचें चडोवंक आमचे कश्ट आमकां एक लिफ्टा बरी, एलिवेटरा बरी. 7वें जावन आसा मोगाचें वे टू इटर्नल ग्लोरी अँड रिवॉर्ड. आमी कितले कश्ट आसता तितलें सरकार आमकां वत्तें दिरवें, मान, गौरव, किर्त तयार आसा म्हणून सांत पेद्रो तेज्या पयल्या पत्रांत पयल्या वस्वरांत आमकां सांगता. तर मोगाचें एक घडीभर आमी दोळे धांपया. आमच्या जिविताचे कश्ट आमी नियाळ करया. ते सांत तेरेजा बरी मोगान सोसूंक, देवाच्या मोगाच्या एकवटान सोसूंक, आमच्याच आत्म्याच्या साल्वासा खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांच्या मुखल्या पिळगेच्या साल्वासा खातीर, सगळ्या संवसारार मनशाकुळाच्या साल्वासा खातीर भेटोवन दिवंक देवाची कृपा आमी मागून घेवया. बापा, आमकां पवित्र आनी भाग्यवंत करच्या. कश्टांच्या तुज्या देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. लिजियाच्या सांत तेरेजाच्या विनवणेन ताचे बरींच आमच्या कश्टांक
व्हडा मोगान वेंग मारूंक आनी तुज्या वर्त्या महिमे खातीर आनी आत्म्याच्या साल्वासा खातीर ते भेटोवन दिवंक आमकां कृपा दी. आमेन. स्वीकार तुक मोगाळ बापा आमच्या वावराचो. स्वीकार तुक दयाळ बापा मोग आमच्या काळजाचो. सोबी सुंदर प्रकृती नसत्या फुलां फळां इथे लेटल्या. सूर्यो संकेत्रांनी आकाशो पळयला. खाणीक मोगान सोन्या आमकां दिला. सूर्यो संकेत्रांनी आकाशो पळयला. खाणीक मोगान सोन्या आमकां दिला. स्वीकार तुक मोगाळ बापा आमच्या वावराचो. स्वीकार तुक दयाळ बापा आमच्या कळसाचो. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवासवें आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकणी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घे. भोव दयाळ बापा, आमच्या जिविताची हर एक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात. ह्या बलिदानांत जेजूच्या कश्टा मरणा बराबर पिडेंत असलेल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट आनी दुखी आमी तुका भेटयता. जसो तांच्या पिडेक लागून आमचेर राखांत आयलो तसो तांकां मेळ्ळेल्या भलायके खातीर आमकां संतोश भोगू. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. आमची काळजां उभारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिनवासुया. आमी करू फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवणेचें सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परसांचो उजवाड म्हूण दाखोवन दिलें. आनंदपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो. ताचें आमारपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैभ नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Deparaso सर्वेस्पोर सकाळी सोसा भरला तुझ्या वैभवा. उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराची नावे येतात काज. उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय.
तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थसो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. जीवन पणसोबर वसू दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ तूं कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण हांवें मागता. अंकवार मुडये देवाचे मेये संगती, भगेवन झुजे दिसो पती, भगेवन धर्मदुता आनी सर्व कळे तुका मानू आल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मदें येजय. आमी समेस्तनी एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर व्हडा संतोशान खसूंक मुखार येजय म्हण आमी भक्तीपणी मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटा विघ्नांतले आमकां सदांच निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाची दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सव्या आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. शांती तुमकां.
देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपोण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. सुन्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमीन. दय करून बसा. जी बाळक जेजूची वॉलंटियर आसात तुमी दय करून याजकांक तांच्या जाग्याक आपोवन व्हरचें. पयलें बायल्यान कुमगार वाण्टेल्या उपरांत भितर. ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಬಹುನಂದಿ ಬಣಿನೋ जेजू क्रिस्त आमच्या काळजान येवची पवित्र घडी. तेणें पळयनाकात. जेजूक काळजान स्वीकार करच्याक आमकांच आमी तयार करया. अठरा वर्सां जावन रक्तस्त्रावान कश्टतली स्त्री म्हणा लागली जर जेजूचें आंग वस्त्र आपूण आपडत हांव बरी जातलें. जर जेजूचें आंग वस्त्र आपूण आपडीत तर आपूण बरी जातलीं. तिणें आपडलें. ती बरी जाली. पूण जेजू म्हणटा तुवें म्हाका आपडीचें म्हणना. हांवूच तुका आपडीते आसा. हांवूच तुज्या काळजान येते आसा. संपूर्ण भलायकी दिवच्याक संपूर्ण सुटका दिवच्याक. तो जेजू ह्या पवित्र येवकारिस्तान आमच्या काळजान येते आसा. जेजू ये म्हज्या काळजान. जेजू राव म्हज्या आत्म्यांत. जेजू कर म्हजें जिवीत तुजें बिडार. तुका सेवूंक अत्रेगान हांव धांवन आयलो. लांब पयणकर हो गुडो सोडून सर म्हजीं कामां पयस दवरून तुजे खातीर हांव आयलां. आपले तूं म्हजे घरा येते आसाय. अर्घा तुका, महिमा तुका, स्तुती तुका, आराधन तुका. सौम्या तूं जाणाय म्हाका तुजे उंगेची उब हांव भोगता. मुझे सर्वस तुका उक्ते दवरता.
तुका जाय तशें सलय म्हाका सौम्या तूं जाणाय म्हाका तुजे वेंगेची उभाव भोगता मुझे सर्वस तुका उक्ते दवरता तुका जाय तशें सलय म्हाका सॉफ्टली सौम्या तूं जाणाय म्हाका तुजे वेंगेची उभाव भोगता मुझे सर्वस तुका उक्ते दवरता तुका जाय तशें सलय म्हाका तीन सुत्रां पाद्र्याक म्युजीक खेळटना तुमच्या मोतीन जिरेया परत्यानकपटी तुमचेच मोतीन ती वासा जिबेर गायलेली उतरां काळजांतावन गाया त्या उतरांची सोबाई साका काळजांत आयिल्ल्या जेजूची गोडसाण साका सौम्या तूं जाणाय म्हाका तुजे वेंगेची उभाव भोगता मुझे सर्वस तुका उक्ते दवरता तुका जाय तशें सलय म्हाका सौम्या तूं जाणाय म्हाका तुजे वेंगेची उभाव भोगता मुझे सर्वस तुका उक्ते दवरता तुका जाय तशें सलय म्हाका सौम्या तूं जाणाय म्हाका तुजे वेंगेची उभाव भोगता मुझे सर्वस तुका उक्ते दवरता तुका जाय तशें सलय म्हाका तुका जाय तशें सलय म्हाका तुका जाय तशें सलय म्हाका प्रार्थोया भोव दयाळ बापा आमच्या जिविताची हर एक घडी तूं चलयताय भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात ह्या बलिदानान जेजूच्या कश्टा मरणा बराबर पिडेंत असलेल्या आमच्या भाव भयणीची सर पिडा तूं गूण कर त्या आमच्या पिडेंत तुज्या मोगाचें बोळ आमकां फावो कर आनी तुज्या ससायेन बरी जावंक आनी तुज्या भावार्थ्यांच्या जम्यांत तुका अर्घ आनी होगळाप दिवन वाखाणूंक फावो कर जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा दय करून बसा भवन आनी भणीनो जेजू बाळकाची वार्षिक परब संभ्रमूंक आमी तयारेच्या दिसांनी आसा आनी आज 5व्या दिसाचें नोवेन आमी आदारते आसा कश्ट जाय नये नश्ट हो विशय घेवन आज आमी नर्सांचो दाक्तेरांचो पिडेस्तांचो
आनी वैद्यकीय सेवेंत वा त्या वर्तुलांत सेवा दिवच्या सगळ्यांचो उडास आमी काडटा. आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी जाय, कुडीची आनी मोतीची. आनी जर भलायकी बिगडली जाल्यार आमी दाक्तेरा लागीं धांवता आनी दाक्तेराची सेवा आमकां लाभता. देवाच्या बेसवान आनी तांच्या शुश्रुशेन आमची पिडा बेगीन गूण जाता. आनी असली सेवा दिवचें थोडे पोटी तितलें सुलाबायेचें काम न्ही. त्रासाचें, सैरणाचें आनी जायती सोंसणीकाय आमकां जाय. दाक्तेरांक, नर्सांक आनी पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक वर्तें काम ते करते आसात. आनी ह्या दिशेन तांची सेवा मानून घेवन ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तांचो जुबलेव आमी हांगासर आचरण करता. तुमचे मदें जायतीं जाणां नर्सां आसतलीं, दाक्तेर आसतले आनी पिडेस्तांची सेवा करतले आसतले. मात्र न्ही, तुमी जायतीं जाणां एका ना एका रितीची दूख एकसुरपण घेवन हांगासर जेजू बाळकाच्या ह्या पुणशेताक आयिल्ले आसात. जुबलेवाचें वरस न्हय संतोश करचें, गम्मत करचें, घट्ट जेवचें, बगार जुबलेवाचें वरस सुटकेचें वरस. आनी आमकां सगळ्यांक ह्या पिडेतावन एकसुरपणातावन सुटका जाय. आनी जेजू ती सुटका दिवंक आमकां आज विशेष रितीन हांगा ताची अशी वोड आयला. त्या देखून जुबलेवाचें हे दीस आचरण करतना सक्कड दाक्तेरांक, नर्सांक, पिडेस्तांक आनी वैजकी सेवा दितल्या सगळ्यांक आमी घट्ट दोन ताळयो दिवन ह्या तांच्या सेवेक आमचो मान पटावया. ह्या दिसा हें आत्तां मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाची कृपा आमचेर मागून धाडिल्लें. मात्र न्ही आनी मुखलें आराधन चलोवन व्हरचें आमकां सगळ्यांक देवाच्या त्या संपूर्ण भलायकेन भरचें जावन आसात. आमचे मोगाळ आब्बू पाद्र्याक SVD मेळाचे मुलकेत हांव ते आयल्यात. आमच्या पुणशेतांत जावच्या हर एका कामाक तांची मजत विसारलेल्या वेळार आमकां ते सदांच दिवंक तयार आसचे. मात्र न्ही, तुमी जायते जाणां थंयसर मुलकी वेतात, थंयसर शर्मा आयकतात. मात्र न्ही, थंयसर दिवच्या याजकांची आत्मीक सेवा तुमी जोडतात. मात्र न्ही, तुमचे तुमचे फिरगजांनी ते रेतीरे दिवंक वेतात आनी आत्मीक गरजांनी ते पावतात. ही तांची सेवा आमी मानून घेता. आनी आमकां हर एकल्याक पवित्रपणाचे वाटेर देवाच्या संगतपणांत वाडोवंक तांच्या आत्मीक केंद्र मुखांतर, रिट्रीट सेंटर मुखांतर थंयसर आसचे सर्व पाद्र्या वावुरता आसतना तांणी दिवची सेवा आमी मानून घेता. तांकां सर बरें मागता आनी बाळक्या जेजूच्या आशिर्वादां तांच्या सक्कड पाद्र्यांपाचेर आनी प्रत्येक जावन आब्बू पाद्र्यापाचेर आमी मागता. घट्ट दोन ताळयो तांकां आनी SVD मेळाक. ह्या देवस्तुतेंत आमकां आदार दिल्ल्या सुमेस्त कॉयरिस्तांचो, संगताचो वाचपा वाचल्ल्यांचो आनी इतल्या व्हड संख्यान तुमी हांगासर जमो जाल्यात आनी ही वेवस्था करूंक आदार दिल्ल्या सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. भोवन आनी भयणीनो, आज पिडेसांचो दीस वा पिडेसांचो जुबलेव हांगासर आचरण करतना तुमी इतल्या व्हड संख्यान हांगासर जमल्यात. कडी जावन जेजू बाळकतें तुमकां कितली वोड आसा, कितली भक्त आसा म्हणून हातून कळीत जाता. तुमकां ह्या पुणशेताक स्वागत दितना प्रतीक जावन तुमचे पसोत आमी मागता. न्हय मात्र आज हर एका आमच्या मागण्या वेळार सकाळीं दनपारां सांजेच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडून तुमचे पसोत आमी मागता. आज रक्तदान शिबीर सकाळींच्या वेळार उद्घाटन केलां आनी बाळूक जेजूच्या हॉलांत थंयसर रक्तदान शिबीर चलता. जर तुमकां ह्या रक्तदान शिबिरांत भाग घेवन गरजेवंताचो जीव वाचोवचें तें मन दाखयतात जाल्यार तुमी थंयसर हॉलाक वचचें आनी थंयसर रक्तदान शिबिरांत भाग घेवचें. जायतीं जाणां आमची भाव आनी भयणी परगांवांत वावर करचीं. ह्या ऑनलायनीर आमचे संगी आसात, हे नवें धर्ते आसात, तांचें हाजीरपण आमी मानून घेता. तांकांय जेजू बाळकाची आशिर्वादां तांचेर, तांच्या वावराचेर आमी मागता. भोवन आनी भयणीनो, फाल्यांच्या दिसा मागणें आवाजावेणें हो विशय नियाळता आसतना सर्व स्त्रियांचो, स्त्री संघटनाचो जुबलेव आमी हांगासर आचरण करता. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा हांव परतावन सांगते आसा, पूण आज जायतीं जाणां तुमी नवीं आसात, त्या देखून तुमच्या गमनाक हाडच्याक ह्या पुणशेतांत हांव ह्या जुबलेवाच्या वर्सा
2 नवी योजना आमी हातीन घेतलेली आसात. एक एका दुबळ्या कुटुंबाक संपूर्ण रितीन घर बांदून दिवचें योजन आनी दुसरें लिसियेच्या सांतेरेजाक सांतीन म्हणपासान 100 वर्सां जाल्ल्या उडासाक 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें प्रोग्राम. आनी हाका खंडी जावन तुमचो आदार जाय, कित्याक हें आमचें कार्मेलितांचें येवजण न्ही, हें ह्या पुणशेताचें म्हणटना आमच्या हर एका भक्तिकाचें येवजण. थोडीं येदोळूचो फादर हांव एका भुरग्याक स्पॉन्सर रावता, 2 भुरग्यांक स्पॉन्सर रावता म्हूण मुखार आयिल्लीं आसात. सुमार 30 स्कॉलरशिपां आमकां येदोळूचो तुमचे तावन फावो जाल्यान ह्या तुमच्या उदार मनाक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटना हांगासर आसचें तुमी ऑनलायनीर आसचें. जर तुमकांय 1, 2, 3, 4 भुरग्यांक स्पॉन्सर रावंक जाय जाल्यार तुमी आमकां आदार दिवयेत. एका भुरग्याक 10,000 लेखान आमी स्कॉलरशीप दिवंक चिंतलां आनी खंडी जावन तुमी उदार मन दाखयलें जाल्यार हें फेस्त आखेर जावच्या पयलें 100 दानीक आमकां जमो करूंक जातलें आनी दुबळ्या भुरग्यांक शिकपाचो उजवाड दिवंक आमकां साध्य जातलें. तुमी ह्या दिशेन आमचो हात सोडचे नात म्हणून आमकां बरोवसो खंडीत आसा. आनी ह्याच दिशेन मुगाळ भोवन आनी भयणीनो आमी ह्या पुणशेताचें कॅलेंडर प्रिंट केलां. हर एका वर्सा 1 पानाचें कॅलेंडर आमी छापतल्या. ह्या पोटी 12 पानांचें कॅलेंडर छापलां. तुमच्या घरांनी येदोळचो कॅलेंडर आयिल्लें आसतलें वा फुंक्याक कोणें दिलां आसतलें, पूण तरी हें एक कॅलेंडर तुमी घेया. हाका 100 रुपया मोल दवरला. 5,000 कॅलेंडर आमी प्रिंट केल्यान. जर एकल्यान एक कॅलेंडर घेतलें, 5,000 कॅलेंडरां सेल जालीं जाल्यार तातूंत 5 लाख रुपये जमो जातात. आनी हे पयशे आमी हांवें आत्तां सांगिल्ल्या ह्या 2 योजना खातीर वापरतले. बायबल डायरी कोंकणी, कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेंत स्टॉलान मेळटा. हर एका दिसाची वाचपां तातूंत आसात. नियाळ आसा, सांताची जिणी आसा, मात्र न्ही सकाळीं सांजेची मागणी आनी सर्व नोवेनां तातूंत आसात. तुमी खंडी जावन हाचो फायदो जोडचो. आमचो कार्मेलीत याजक बाब जॉन सिक्वेरा हांणी ताचे मोगाळ वेंगेन म्हणलें एक गायड बूक न्ही इस्कोलाक बगार आमच्या आत्मीक जिविताक तें हांगासर आसा. तुमी तें घेवचें. काल नोवेनाक आयिल्ल्यांक तुमचे सांगता हांव बोटी विशयेंत उलयल्लो. उडासा गे दोनी विशयान बोट रायड केली आहे. करूं ना जाल्यार आज करा. कोण येवन येतलीं काल तुमकां सांगता. तुमी हांगासर ग्रोट्टे लागीं वेतना आमी थंयसर एक बोट तयार केल्या. 2 ती 2 काल्या गे म्हळ्यार ती फोटो काडूंक सेल्फी पॉयंट. ती 2 कित्याक केल्या गे म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा आमी जुबलेवाच्या वर्सा आसा आनी जुबलेवाच्या वर्साचो विशय आसा बरवशाची यात्रिकां. आनी आमी सक्कडी आमची जिणी म्हणल्या दोनयेचेर यात्रिकां जावन आसा सर्गींच्या बंदरात येवशी. आनी ती 2 तुमी पळयत जाल्यार ताच्या पोंदा आसात लारां. आनी आमच्या जिविताकय जायते फावटी असली लारां आपटतात. कश्टांची, संकश्टाची, पिडेची, पंतफानाची, चॅलेंजाची. आनी तेन्ना 2 हलता धलता आनी थोडे फावटी आमी बुडता घेवन आमकां भें दिसता. आनी असल्या संदर्भार कोण आमकां घट धरता? कोण? जेजू. त्या देखून त्या दोणीच्या मुखार आसा खुरीस आनी त्या खुर्साच्या मुळांत आसा एंकर. एंकर कितें करता? एक 2 वा बोट शीप दर्यांत शाबीत घट्ट रावयता. जर जेजूक आमी चिटकून रावल्या कसलेंय वारें येवं दी, वादळ येवं दी, आमी हालचे ना, बुडचे ना. ह्या एका उडासाक बोटी भितर रिगा. बोट पाड जायना, लोंकडाची घट्ट केल्या. बोटी भितर रिगा. तुमी कुटुंबाची आसात, फ्रेंड्स आसात, वाड्याची आसात, फिरगजेची आसात, सांगात रावा, एक सेल्फी काडा आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्साक हो एक अमर उगडास जावन दवरा. हें बोटी विशयन पाद्रपान शर्मावांत एक वस्तू विशयन उल्लेख केलो. तें जावन आसा लिफ्टा विशयन. वय करेक्ट, एलिवेटरा विशयन. आनी आज आमचें लिफ्ट सकाळीं ऑन केलां. तुमी लिफ्टा भितर रिगयेत, पूण लिफ्टा भितर रिगल्यार खंय वेतात तुमी? खंय वेतात? रेडी आहात गे वयर वचोंक? घरा वचनात गे? वय हें लिफ्ट सर्गाक वेचें. आनी तें लिफ्ट कोणें तयार केलां? कोणाचें लिफ्ट तें? सांत तेरेजाचें. सांत तेरेजाचें लिफ्ट. पळया, हें सांत तेरेज 20 आनी 4 वर्सां प्रायर अंतरलें. आनी ताका ल्हान आसतनाच
आपूण सांतीन जायचे म्हूण बारीक कशी. आनी एकपटी अशेंच सांजेर आवय लागीं गजाली करतना आवय लागीं विचारता, मम्मा मम्मा सर्गाक वचूं जाल्यार कितें करीचें? मम्मा म्हणाली, सर्गाक वचूं जाल्यार आमी मरोचें. न्ही गे, सर्गाक वचूं जाल्यार मरोचें. ताका तेरेस म्हणटा, मम्मा तूं आतांत मेल्ली जाल्यार कितलें बरें आसतें. म्हळ्यार आपणाच्या आवयन सर्गार वचचें म्हूण तिका खुशी. मात्र न्ही आपुणूय सर्गाक वचचें म्हूण ती आशिल्ली. त्या देखून 15 वर्सां प्रायरच कोवेंताक रिगोंक ती भायर सरली. पूण सिस्टरांनी तिका बागेल तें केलें ना. त्या देखून फ्रांसांत हांव रोमाक गेली पाप साहेबा लागीं मेळोवंक. आनी पाप साहेबा लागीं तिणें विचारलें, म्हाका ह्या 15 वर्सां प्रायर कर्मेलीत भितरल्या मदनीच्या कोवेंताक रिगोंक परवणगी दी म्हूण. पाप साहेब म्हणालो, जर देव आशेता तर तूं भितर रिगतली. आनी ती रिगलीच. आनी ती भितर गेल्ल्या वेळार तिका तांचें जिवीत इल्लें कश्टांचें जालें. कितें म्हळ्यार मागणें, त्याग, सॅक्रिफीस, दंडोवन, उपास. ते म्हणाली, हें प्रमाजान जायना, हांव ल्हान भुरगें, म्हाका एक सोंपी वाट जायचें. आनी त्या काळार लिफ्ट आयलेलें मात्र. ते दळ म्हणसर मेटां आसलीं, मेटां सोडून वयचें कश्टांचें. त्या देखून ती म्हणाली, अरे लिफ्ट आयलां, म्हाका सर्गाक मेटां सोडून वचोंक जायना, म्हाका एक लिफ्ट जायचें. आनी तिणें सर्गाक वयचें लिफ्ट सोदून काडलें. आनी तीच जावन आसा तिणें दाखयल्ली ती वाट. आनी ह्या नोवेनाच्या 9 दिसांनी आमी तें नियाळते आसा. आनी तेच उडासाक थंयसर सांतेरेजान सोदून काडल्या लिफ्टाच्या नांवार एक एग्जिबिशन आसा केलां. भितर तुमी वचा आनी सांतेरेजाच्या जिणयेचेर एक नदर मारा. मात्र न्ही ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी चार्ट कॉम्पिटिशन मांडून हाडलेलें. आनी तुमकां कळीत आसा क्रिसमसा वेळार आमी स्टार कॉम्पिटिशन मांडून हाडलें. वरयेर दोरी असल म्हणलें बरी, एकाच्याकी एक उंच म्हणलें बरी, अपुर्बायेचीं स्टार आमकां आयिल्लीं. आनी आतां चार्ट कॉम्पिटिशनाक तशींच अपुर्बायेचीं थंयसर पिंतूर आयिल्लीं आसात. तुमचे मदल्यांनी थोड्यांनी पिंतरावन तीं हांगा दिल्लीं आसात. तांचेर एक नदर मारा. कितली सोबाय, कितली अपुर्बाय, कितलें परफेक्शन त्या चार्टांनी आसा म्हूण. तुमी हे मीस जाल्या उपरांत हांगासर नोवेन आसा. ताच्या उपरांत आबू पदरे आबू आराधन चलोवन व्हरतलो. जर तुमकां आराधनाक रावोंक जायना, बेगीनच वचचें जाल्यार रावल्यार बारी बरें. विशेष मागणें आराधन पाद्राप चलोवन व्हरतलो. एकाद्या वेळा वचचीच जाय जाल्यार थंयसर सकयल जेवण तयार केलां. पिडेस्त आनी प्रायवंतांक हांगासर वयर आमी वाडतले. तरणाट्यांनी चलोवंक जातल्यांनी सकडांनी सकयल वयचें, थंयसर जेवण सेवचें. आनी आराधना उपरांतय थंयसर जेवण आसतलें. आनी आराधना वेळार तुमकां हर एकल्याक आमी तेल लायतले आनी देवाचें विशेष भलायकी तुमचेर आमी मागतले. तुमकां सुमेस्तांक परतेन एक पटी देव बरें करूं. 14 आनी 15 तारखेर आमी वार्षिक फेस्त दाबाजान आचरण करता. तुमी येया, हेरांक आपोवन हाडा. बाळका जेजूची आशिर्वादां दोडत्यान जोडा. देव बरें करूं. नोवेना खातीर दिंबे मोडया. प्रागच्या बाळका जेजूचें नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां संगता रावून सो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण करून दैवेक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनेऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. सर्वच्या गरजो बाळका जेजू मुखार दवरया. प्रत्येक जावन आज आमी भलायकी शेतांत वावुरतले. आमचो आनी जशें पिडेस्तचो दीस आमी संभ्रमतना, तांचो जिबल्यो संभ्रमतना सर्व भलायकी शेतांत वावुरच्या. तशेंच आमच्या कुटुंबांत मालगड्यांची सेवा करच्या. आमच्या भाव भयणीचो आमी उडास काडया. तशेंच जी कितें पिडा आमकां आसा, ज्या खंयच्या संगतींत हांव आमी कश्टोन आसा, जावं पुरो कुडीची, जावं पुरो मोतीची, जावं पुरो बोगणांची, जावं पुरो खंयच्याय हेर अडचणेची, जेजू बाळका लागीं सांगया. तो नेना म्हणून न्हय, तो संपूर्ण जाणा. तरी आमी कोणा कडेन आमी सांगूंक वचना. ज्या कोणाक आमी पाती येता ताचे लागीं आमच्या काळीज उक्तें करता. आमी ताच्या लागीं सांगता म्हळ्यार आमी संपूर्ण जावन ताका पाती येता म्हणून अर्थ. आमचें सगळें काळीज, सगळे कश्ट, कितें आकांत आसा, कितें भंय आसा, कितें निरासपण आसा,
तें सगळें ताचे मुखार उक्तें दवरया. तुवें खुशी वेल्यार तूं म्हाका गूण करूंक शकताय म्हळें त्या खोडकारान, त्या कुड्ड्यान, त्या भेऱ्यान जायते रितीन कश्ट जाल्यांनी म्हळें तुका खुशी आसा जाल्यार तूं करूंक शकताय. खंडी जावं सुमी खुशी व्हरता. आमकां बऱ्यांतलें बरें आशेत आनी ह्या खातीर तो ह्या संवसारी आयलो. भरून ओम तांच्या मापान जिवीत दिवच्याक हांव आयला म्हणटा तो आमकां आपडटा म्हणल्यार ह्या बरोवशान आमचें सगळें ताच्या मुखार दवरया. संगत आमी म्हणया ए बगेवन तूं जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अजा पेथरान उगडापे केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नामान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. देव मनीस जाल्ले तसलें वर्तें घडीत वळखून घेवन तें आतां आमी परगटया. देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका लागीं मागणें. ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकूळ तिची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमतेन भरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वेले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता. आमेन. प्रत्येक जावन हे मागणें आतां आमी करचें. जेजू बाळकाची विंचणार आशिर्वादां पिरेस्त भावंडांचेर आनी तशेंच तांची शुश्रूशा करच्या वैद्यकीय शेतांत वावर करच्या सुमेस्तां बसत आमी भेटोवचें. म्हज्या उपरांत तुमी सांगचें जेजू तुज्या मिसावा वेळी तूं गूण करीत गेलोय. आमच्या पिडेक लागून आमच्या जिवितांत निरासपण एकसुरपण असहायकपण आमकां दोस्ता. आमकां तुज्या कृपेच्या आदारान भर. आमचे कश्ट नश्ट जावंक सोडिनासतना आमच्या आत्मीक प्रगती खातीर पातकांच्या फारीकपणा खातीर आनी हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर समर्पूंक आमकां घटाय दी. आमची जतन घेवच्या सर्व भलायके शेतांतल्या वावुराड्यां पासून आमी मागता. तांकां तुवें तुजी गूण करची हातेरां जावन विंचल्याय आसता तांकां सोंसणीकाय समाधान शांती आनी तांची सेवा निस्वार्थपणी करूंक धैर्य आनी कृपा दी. आमेन. जेजू बाळकार आमचेर गेल्ल्या सर्व आशिर्वादांक अर्ग दितना प्रत्येक जावन एक घडी मावून रावया.
ह्या पवित्र थळार आमकां येवंक ताणें फोव केलें. सुमित संदेश आमी आयकलो. पवित्र येवकरिस्तान ताणें आमकां आपडला. तुमचो भवर्त परत जिवो केला. उर्बेन आनी कुर्बेन ताणें भरला. संतोषान हे अर्ग मागणे सांगत आमी म्हणया, हे बहुदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांचे इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यान विसरू दे. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं देत आनी तुजी खळणांतले दैवीक मजो जोडून देत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाटवरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळें जियेता आनी रास करता सासनाच्या सासना. बाळक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां नमस्कार. जुबलेवाच्या ह्या वर्सा बाळक जेजूचे वार्षिक फेस्त आचरण करचे संदर्भी आमी एक महत्वाकांक्षी अपूर्बायेचे योजन मांडून हाडला. ते जावन आसा तुमकां हांगासर दिसचे प्रमाणे जुबलेवाच्या वर्सा दुबळ्या कुटुंबाक गरबांचे योजन. आनी ह्या योजना मुखांतर सुमार 10 ते 12 लाख खर्चार एका दुबळ्या कुटुंबाक सगळें घर बांदून दिवचे योजन आमी आसा केला. हे योजन बाळक जेजूच्या पुणशेताचे म्हणटाना बाळक जेजूच्या भक्तिकाचे. तशेंच जेजूचे ल्हानफल सांत तेरेज हिका सांतीन म्हणपा सारन 100 वर्सां समचे संदर्भी 100 दुबळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचे प्रोग्राम आसा केला. एका भुरग्याक 10,000 लेखान सुमार 10 लाख रुपये खर्च लागतात. हे बाळका जेजूच्या भक्तिकाचे एक योजना असता. तुम्ही जर मोठो आधार दिलो खंडी जावन ही दोन्ही योजना आमकां ह्या वर्साक जारी हाडूंक साध्य जाता. एकल्यान एका भुरग्याक स्कॉलरशीप दिवं येता, दोगांक, तेगांक, चौगांक अशें आमी सांगता हात मेळयलो जाल्यार हे योजन जारी हाडूंक साध्य आसा. तशेंच गरबांच्या ह्या योजनाक जर एकलो आपूण वण्टीक स्पॉन्सर रावता, टॅरेसाक स्पॉन्सर रावता, जनलांक स्पॉन्सर रावता म्हणून मुखार आयले जाल्यार हे एक योजन अपूर्बायेचें जुबलेवाच्या वर्साक एका दुबळ्या कुटुंबाक आसरो दिवचें. तर तुमी गळाई करतात कित्याक खंडी जावन तुमचें तें उदार मन आसतलें आनी हें उदार मन दाखोवंक हो एक अवकाश बाळक जेजूचें पुणशेत करून दिते आसा. तर हांगासर सकयल दिल्ल्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमकां सकट विवर आमी फुडें दितले. देव बरें.